गोयातल्या हुशार आणि सृजनशील भुरग्यांक वेगवेगळ्या मळार केल्ल्या कुशळटाये खातीर गोमंत बालभूषण पुरस्कार दितात। भुरग्यांमदी लिपिल्ली कला गुण सोदून काढून तांचे सृजनशीलतेक उर्बा दिवपाक सादरीकरण कला विभाग, सृजन कला विभाग, सृजनशील साहित्य विभाग आणि वैज्ञानिक कुशळटाय विभाग अशा 4 विभागांतल्यान हे पुरस्कार दितात। गोयच्या 10 ते 16 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांखातीर दरेका विभागात 2 असे 8 पुरस्कार जाल्यार दरेका विभागात 1 असे 4 पुरस्कार दिव्यांग भुरग्यांक दितात। 10,000 रुपया आणि यादस्तीक प्रमाणपत्र मिळून वट्ट 12 पुरस्कार दितात। 30 सप्टेंबर दिसा 10 आणि 16 वर्सां पुराय असप गरजेचे आसा। सादरीकरण कला विभागात पाश्चात्य आणि हिंदुस्थानी तालवाद्य वादन, हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायन, हिंदुस्थानी शास्त्रीय नाच, नाटक आणि पपेट्री, जाल्यार सृजन कला विभागात चित्रकला, शिल्पकला, पारंपरिक लोकचित्रांकन आणि हस्तकला, तसेच सृजनशील साहित्य लेखन विभागातल्यान कथा, कविता, ललित निबंध, नाटक संवाद लेखन आणि वैज्ञानिक कुशळटाय विभागातल्यान वैज्ञानिक प्रकल्प, वैज्ञानिक मॉडेल तयार करप, वैज्ञानिक कुशळटाय वापरून सामान्य लोकांखातीर ताचो उपेग कसो जातलो असे उपक्रम हांचो आस्पाव आसा। हे खातीर निवड चाचणी बालभवन पणजे जातली। ताची तारीख रोखडीच जाहीर करतले। हे संबंधी अर्ज बालभवन पणजे तसेच बालभवन केंद्र मडगाव, सरकारी प्राथमिक शाळा उजो पालवपी दळा लागसार आकेर मडगाव गोय हांगा मेळटात। 16 ऑक्टोबर सांज वेळा 5 वरां मेरेन अर्ज घेवपाची निमाणी तारीख आसा। हे अर्ज भरून बालभवन कांपाल पणजे हांगा दिवचे अशें कळीत केला। अशोच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбhuy.com। तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्राईब करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।